दिल्लीत सोरो घोटाळा बरोच गाजल्या उपरांत आता पश्चिम बंगालात बरोच गाजिल्ल्या कोळसो घोटाळ्या संदर्भातले धागेदोरे थेट गोंयाकडेन संबंधित आशिल्ल्याची खबर उक्ताडार आयल्या। तातल्या तातूंत घोटाळ्याचे हे पयशे खंय गोंय विधानसभा वेंचणुकेक वापरिल्ल्याची धक्कादायक म्हायती मेळटा। ईडीन केल्ल्या दाव्या प्रमाण हवाला वरवीं गोंयांत सुमार 20 कोटी रुपया त्या वेळार धाडिल्ले। ह्याच प्रकरणात ईडीन जेन्ना आयपॅक कार्यालय आणि संस्थेचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरात धाड घाली तेन्ना तांणी महत्वाची कागदपत्रां जप्त केल्ली आसात। ईडीच्या तपासात कोळसो घोटाळ्यात सामील आशिल्ल्या मुखेल दुबावित आरोपी अनुप माझी हांच्या व्हॉट्सअॅप चॅटावेल्यान ह्या व्यवहाराची आनीकूय सखोल म्हायती मेळ्ळ्या। कोलकातासावन 20 कोटींची ही व्हड रक्कम आर कांतीलाल आणि राजेश मगनलाल ह्या हवाला कंपन्यांच्या मार्फत धाडिल्ली, जाचो उपेग गोंयच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या वेंचणूक प्रचारा खातीर जाल्ली खंय। ह्याविशी ईडीन सागर कुमार पटेल, अक्षय कुमार आणि पंकज मयेक हांचे जबाब नोंद करून घेतल्यात आणि तांणी दिल्ल्या कबुले प्रमाण ही रक्कम हवाला वरवींच गोंया खातीर खासा ट्रान्स्फर केल्ल्याची पुष्टी आता जाले। देखून नेमके हवाला रॅकेटात आनी कोण कोण सामील आसात तांची नांवां ह्या तपासांतल्यान बेगीनच उक्ताडार येतली हांचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा।